New See Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज तुमकां परतून एकदा येवकार. आज आमचे बरोबर आसात पल्मनरी मेडिसिनचे कन्सल्टंट वॉक हार्ट हॉस्पिटलचे डॉक्टर संदीप नाईक आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर संदीप नायकान 2005 सालान MD इन रेस्पिरेटरी मेडिसिनची पदवी मेळयली. फुडें तांणी ISCCMतल्यान सर्टिफिकेट कोर्स केलो. गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांणी 1 वर्स सिनियर रेजिडेंट ऑफिसर म्हूण डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिनान काम केलां. तशेंच तांणी 1 वर्स सिनियर रजिस्ट्रार ICU KEM हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर पुण्यान काम केलां. डॉक्टर नाईक सध्या एसोसिएट कन्सल्टंट म्हणून नुसी वॉक हार्ट हॉस्पिटलान काम करतात. ते थंय इंटरनल मेडिसिन आणि क्रिटिकल केअर डिपार्टमेंट सांबाळटा. हॅलो दोतोर, ह्या कार्यावळीची तुम्ही वाट पळयता आसतलेच. ही कार्यावळ म्हणजे 2 वे चॅनल. तुमच्यानी आमकां सरळ घरा कडल्यान फोन करूं येता आणि भलायकी विशीं जे तुमचे प्रश्न आसात, म्हणजे आयचो जो विशय आसा, आयचे तज्ञ डॉक्टर आसात ते आसात पल्मनरी मेडिसिन, म्हणजे छातयेच्या पुलमावची दुयेंसां जशी एलर्जी म्हणून येता, अस्थमा म्हणून येता, दम्याचे दुयेंस म्हणून येता, TB म्हणून येता, लंग कॅन्सर म्हणून येता, अशा टायपची जी दुयेंसां आसा ताचे विशीं जे तज्ञ जाणकार डॉक्टर आसात त्या खातीर तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारपाक जाता. आणि आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. ह्या दोनांपैकी एका नंबराचेर फोन करात आणि फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. आवाज कमी केल्या शिवाय आमकां आयकूंक येवचें ना. परतून एकदा सांगता, आयचो जो तज्ञ दोतोर आसा तो पल्मनरी मेडिसिनचे कन्सल्टंट आसात. जशें तुमकां सांगलां की पुलमावची दुयेंसां, एलर्जी म्हणून येता, अस्थमा म्हणून येता, दम्याचे दुयेंस, खोकली, COPD, ब्रॉन्कियल अस्थमा आणि ह्या टायपची जी दुयेंसां आसात तांच्या विशीं तुमचे आमकां प्रश्न विचारूं येता, भुरग्यांची आसूं वा जाणट्यांची आसूं. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आमी जेन्ना लंग डिजिजीस म्हणटा किंवा पल्मनरी मेडिसिन अशें म्हणटात की तातूंत चडशे, म्हणजे हांव तुमकां गोंयाच्या संदर्भान असो प्रश्न विचारता की गोंयांत खंयच्या तरेची दुयेंसां चडशी तुमकां कॉमनली दिसून येतात? आमी हांगा पळयता ती चड अस्थमा म्हणटा ती एक बऱ्या प्रमाणान आमी व्हडा प्रमाणान पळयता. OPDन येता ती COPD म्हणटा ती. COPD हे दुयेंस अस्थमा सारके प्रेझेंट जाता, पण सिम्पटम्स ताचे तशे आसता, पण तो वेगळो कारण. तो वाडीत वता, तो दुयेंस आसा तो वाडीत वता. तो सिगरेट ओडिल्ल्यान किंवा कसले व्हेकल पॉल्युशनान या किंवा मायनिंग डस्ट पॉल्युशनान या सगळ्या कारणांनी जावं येता. तो चडसो व्हडल्या वयाचे जाता, जाणटेपणान जाता, जाणटेपणाचे दुयेंस. सो हे चड दोन आमी चड प्रमाणान पळयता. तशेंच TBचे दुयेंसूय आमी खूब प्रमाणांनी पळयता. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी सांगलें की गोंयचे म्हणजे आतां जॉग्रफीक कंडिशन जर आमी हें केलें, म्हणजे भौगोलीक दृश्ट्या, म्हणजे हांगसरलें क्लायमेट, हांगसरलें हवामान आणि हांगसरले कांय सॅक्टर्स, कांय एरियाज जशे की ज्या जाग्यार औद्योगिक वसाहती आसात किंवा कांय जाग्यार मायनिंग इंडस्ट्रीज आर गोईंग ऑन इन फूल स्विंग, अशा वेळाच्या अशा लोकेशनान जे लोक रावतात तांकां चडशी दुयेंसां कशा पद्दतीची, कशा प्रकारची जातात? मायनिंग एरियेन जे रावता त्या लोकांक चडशे ल्हान वयांनी तर जाणटे वयान ते येता आमच्या कडेन विथ COPD. मायनिंग डस्ट इज नोन टू कॉज समथींग नोन एज COPD. तशेंच ताजे वांगडा ताजे बरोबर बाकीचेय दुयेंसां जावंक शकता इन अ एक्यूट फेज. म्हळ्यार फर्स्ट टायम जेन्ना एक्सपोजर जाता कसले डस्टाक, जाल्यार आमचे एअरवेज, आमचे श्वासनळी ज्यो आसा ते ताका रिएक्ट करून एक तरेचो रिएक्शन दिवं येता. पेशंट्स आमच्या कडेन विझींग जावन दम लागता म्हणून आमच्या म्हऱ्यान येता. सो तेन्ना असले पेशंट आमचे कडेन येता तेन्ना आमी तांकां इवॅल्युएट करता. दमो सादो दमो आसता किंवा तो प्रोग्रेसिव्ह COPD म्हणटा तो प्रकार आसता तांचे. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी आतां दम्याचो विशय सांगलो न्हय, मातसो होच विशय मातसो विस्तार सांगा. खुबशे फावटी लोकांचो असो समज आसता की दम्याचे दुयेंस एकदां जालें की ते आयुश्यभर उरता. हो एक. दुसरो म्हणजे समज आमी जशें म्हणजे जर आतां नवी लायन ऑफ मॅनेजमेंट किंवा जरी ते एज ओल्ड आसली तरी सुद्दां लोकांक चडशे करून ते म्हणजे इन्हेलर यूज करपाक नाका आसता, कारण तांच्या एक मनान एक फोबिया आसता, एक भंय आसता की हे इन्हेलर जे एकदां वापरपाक सुरवात केली जाल्यार ते वाडत वतले किंवा ते आयुश्यभर असं, म्हणजे इट इज समथींग लायक म्हणजे इन्सुलीन जशें लोकांक डायबिटीज लोकांक घेवपाचें एज फार एज पॉसिबल ती अवॉयड करता. जशें म्हणजे नॉट ओन्ली जस्ट बिकॉज ऑफ इंजेक्शन, पण एक मनान एक भय आसता की ना एकदा इंजेक्शनाचेर पडले काय इंजेक्शनाच उरतलो, अशाच प्रकारचे इन्हेलरच्या बाबतीन आसा. what you would like to address, म्हणजे how you would like to address this issue? ओके, जेन्ना आमी
दम्याचे रोग म्हणटा तेन्ना पयलीं म्हणल्यार आमी जेन्ना आमचे कडेन पेशंट येता आमी ताच्या मदीं डिफरन्शिएट करता तो सादो एलर्जीचो दमो अस्थमा की सीओपीडी असलो जाल्यार ताका इनहेलर्स लागता पण ताजें प्रोग्रेशन ते रोग कशे फुडें जातले ते वेगळे असता पण दमो जो असता एलर्जीक अस्थमा जो असता ताजेर जे मेडिकेशन्स जे इनहेलर्स अवेलेबल आसात ताणें तो रोग पूर्ण कंट्रोलान रावूंक शकता बरेचशे असे लोक आसा जांकां जे नको की दम्या खातीर इतले बरे मेडिसिन्स अवेलेबल आसा म्हणून एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं इनहेलर्स नाशिल्ल्यो तेन्ना तांकां गुळयो दिवन ट्रीट करताले आतांय गांवांनी खेड्यांनी बी अशे पेशंट आसा जांकां फक्त गुळयांनी ट्रिटमेंट दिता ते नको की ताजेर कितें इनहेलर्स बी अवेलेबल आसा जाणे की कंप्लीट कंट्रोल मेळूं येता दुसरी गजाल म्हटल्यार गुळयो बी घेता आमी इंजेक्शनां बी घेता ती सामकी आमच्या रक्तान वता सो ते पुलमावाचेर तांचो इफेक्ट जाताच पण ताच्या बरोबर ताचे भरपूर सायड इफेक्ट्सूय असता पण इनहेलराची विशेषता म्हणल्यार ती फक्त तुज्या पुलमावा वता चड खूब बारीक डोस असता कंपेर्ड टू गुळयो किंवा इंजेक्शनां आनी ताचे सायड इफेक्ट्स काय असना आनी ते तुका खंय घेवं येता ते तुका स्पेशल ताचे खातीर काय प्रोसिजर असना काय ना तो इनहेलर तूं घेवन खंय भोवूं येता पण जो मनीस व्यवस्थीत एक इनहेलर एकदां वापरपाक सुरू करता तो मागीर तो केन्ना सोडिना कित्याक इनहेलरान ताका सामकें टोटल कंट्रोल मेळटा हांव अशें सांगता लोकांची अशी चुकीची धारणा आसा की इनहेलर वापरलो जाल्यार ताची संवय जातली लत लागतली पण म्हाज्या हिसपान ते दुयेंत घेवन तूं जन्मभर जगच्या परस तो इनहेलर घेवन तूं व्यवस्थीत आपले जीवन व्यवस्थीत नॉर्मली जगपाक शकता जाल्यार कित्याक करपा नजो बरोबर माझा तुम्ही एक अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडलो की इनहेलर जेन्ना घेता तेन्ना तातूंतल्यान जितकें शरिराक गरज आसता म्हणजे त्या ब्रोंको डायलेटेशन जावपा खातीर म्हणजे ते ब्रोंक्युल्स ओपन अप जावपाक तितकेच वखद शरिरान वता वेरेज जेन्ना तुम्ही टॅबलेट घेता किंवा गुळयो किंवा सिरप घेता तेन्ना तुमकां खुबशे वखद दिवचे पडटा कारण ते तुमच्या पोटांतल्यान तुमच्या रक्तांतल्यान तुमच्या लंग्सा मेरेन म्हणजे पुलमा मेरेन पावपा ताची म्हणजे थोडीच मात्रा ताका मेळटा तितकी मात्रा अचीव करपा खातीर म्हणजे समजा तुम्ही एक 10 मिलीग्रामचे वखद दिले जाल्यार 1 मिलीग्राम लंग्साक मेरेन पावता मायक्रोग्राम वेरएज इन केस ऑफ समज जर आम्ही इनहेलर घेतलो जाल्यार ताचे कितकेशेच म्हणजे डायरेक्ट इट एक्ट्स ऑन द सायट म्हणटा तशें म्हणजे कशी एक लढाई असता तेन्ना तुम्ही शत्रूच्या सगळ्या सवय भोंवतणी अटॅक करता पण जर बेस कॅम्प जर तुम्ही अटॅक केलो ना जाल्यार इट वील बी म्हणजे तुम्ही यू कॅनॉट विन ओवर तशाच पद्दतीचे ही जी दुयेंस आसता हांकां जर आमी सारके बेस ताचो जो मेन टार्गेट ऑर्गन आसा ताकाच जर एक्ट केले जाल्यार डेफिनेटली दे विल गेट बेटर रिजल्ट विदाउट मच सायड इफेक्ट्स हो दुसरो एक अतिशय महत्वाचो मुद्दो की हे जे सायड इफेक्ट आसा ते तितके म्हणजे सामकेच नेग्लिजिबलूय आसनात कारण बऱ्याचशा लोकांक जर आमी पळयला म्हणजे यू कॅन करेक्ट मी कारण खुबश्या लोकांक त्यो टॅबलेट्स घेतात मातशें पल्पिटेशन येता हात पाय कापतात ट्रेमर्स येता किंवा मातशें कलकल्ले भशेन जाता अशा पद्दतीचे सायड इफेक्ट आसा ते म्हाका दिसता तुमच्या ह्या इनहेलर घेतल्यार खुबशे कमी जाता माझा डॉक्टर युजली हे जे इनहेलर आसा ते तुमी अशें खंयच्या एज ग्रुपाक अशें रिकमेंड करता काय एनी पर्सन एज पर म्हणजे एक मे बी द वन हू कॅन टेक इट प्रॉपरली एज पर द रिक्वायर्ड मेडिकल कंडिशन तुम्ही तांकां रिकमेंड करता ऑब्वियसली जांकां विझिंग आसता किंवा ब्रोंकोस्पाझम आसा रिलेटेड डिसीज आसा जांकां अस्थमा किंवा सीओपीडी डिसीज आसा तांकांच आमी तो बरोवन इनहेलर सबस्क्रायब करता पण आता इनहेल्ड मेडिसिन सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारान अवेलेबल आसा जशें की नेब्युलायझर किंवा ड्रग पिठ्याचो एक वखद येता ताका आमी रोटा कॅप्स म्हणटा विच इज सपोज टू बी टेकन थ्रू रोटा हेलर किंवा तो MDI जाका आमी म्हणटा इनहेलर डायरेक्ट स्प्रेचो वखद आता भुरगेपणान सामके ल्हान भुरगे आसता तांकां शिकोवपाक कठीण कशें घेवप ते सो तांकां आमी नेब्युलायझर प्रिस्क्रायब करता मातशे व्हड वयार इनहेलर प्रिस्क्रायब करता सो डिपेंडींग जाणटेपणान तांकां तो पिठ्याचो घेवपा जायना ना की तो डायरेक्ट इनहेलर घेवं येता सो तांकां आमी इनहेलरा वांगडा आनी एक स्पेसर म्हणून दिता जाणे की तांकां तो कोऑर्डिनेट करपाची गरज पडना डायरेक्ट ते तांच्या सवलती प्रमाणे ते श्वास घेवं शकता आनी ते वखद तांच्या पुलमावा पावता सो ह्या प्रमाणे वेगवेगळ्या एज ग्रुपी खातीर वेगवेगळे तरेचे इनहेल्ड मेडिकेशन्स अवेलेबल आसा माझा डॉक्टर तुम्ही आता एलर्जी म्हटलं नाही की आता तुम्ही एक रेफरन्स दिलो की एक एलर्जी असल्यार एखाद्या मनशाक दम्याचे हे मॅन्युफॅक्चरेशन जावं शकता हे कसल्या पद्दतीची एलर्जी आसता आनी चडशे फावटी गोंयांत कशा पद्दतीची एलर्जीक लागून हे दम्याची दुयेंसां तुमकां चडशी दिसून आयल्यात आमी पळयल्या ती बरेचशे लोकांक काही खाण्याचे पदार्थ जशे की शेल फिश म्हणजे शिंपल्यो तिसऱ्यो खुबे किंवा ताती हांकां बी रिएक्शन डॉक्टर मातसो आमकां कॉल आयिल्लो आसा घेवया हॅलो हॅलो हां डॉक्टर हां विचारात
I wanted to ask, doctor, I go for a walk, but when I climb the steps or come down, or whenever I go for a short distance walk, I do get this breathlessness. राव एक म्हाका सांगा, जस्ट म्हणजे यू वेल यू गेटिंग डावन फ्रॉम दिस, म्हणजे दॅट टाइम ऑल्सो यू गेट ब्रेथलेस और ओनली वाइल क्लाइंबिंग अप? While climbing, most probably it happens while climbing or when I'm walking short distance. Yeah. What is your age? I'm 20. 20 years. Yeah. Okay. Any other problem that apart from this walking or during your any day of activity you get any this thing of practically I'm a football player, but when I play football, it hardly happens. But once I had a fall, my leg injury kind of thing, and from that time I stopped. But then when I continue playing, I do get this breathlessness. I don't know why. Do you have any cough for this breathlessness or only breathlessness? Breathlessness, doctor. Nothing else. Okay. पयली म्हळ्यार यू हॅव टू बी इवॅल्युएटेड कम्प्लिटली. एक म्हटल्यार तुजो बेसीक हिमोग्लोबीन करून पळोवचो पडटलो, वेदर अनिमिया सारको कितें आसा जाल्यार. देन वील हॅव टू वर्क अप विथ एन एक्सरे बेस्ड एक्सरे, आनी गरज पडल्यार लंग फंक्शन टेस्ट आनी योर आर्टेरियल ब्लड गॅसेस. हे टेस्ट करतकीर आमकां अदमास कितें कळून येतलें की एक खरस मारपाक तुका कारण कितें म्हणून. फक्त तुज्या रक्तान हिमोग्लोबीन कमी असल्यार सुद्दां अशा प्रकारचे खरस मारूं येता. फक्त खरस मारपाक कारण फक्त पुलमाव न्ही, इवन तुजे हार्टाचे पंपिंग व्यवस्थित ना जाल्यारूय तुका पुलमाव भितर उदक भरून खरस मारूं येता. तेच ह्या प्रकारचो दमो म्हळ्यार चल्ल्यार कितें एक्झर्शन केल्यार जी खरस मारता ती एक म्हटल्यार ह्या 2-3 कारणां खातीर जावं शकता. हिमोग्लोबीन कमी जावन, किंवा हार्ट फंक्शन कितें प्रॉब्लेम असल्यार, किंवा लंग्सा मदीं बेजिकली कितें प्रॉब्लेम असल्यार. सो हाजे खातीर टेस्ट करून तुका ताचो निदान करपा जातलें. अच्छा, म्हणजे वन्स म्हणजे हाचे इन्व्हेस्टिगेशन करता आमकां कळटलें की बाबा हाचे नक्की कितें प्रकार तो आनी हातून ताका ट्रीट करूया. म्हाका सांग डॉक्टर, आमी उलयताले की तुमी आत्तां एक म्हटलें की पुलमावन केन्ना केन्ना उदक जाता, म्हणजे एक्झॅक्टली वॉट इज दीस फिनॉमिना, मागीर पुलमान उदक कशा रितीन जाता? कारण खुबशे फावटी आमी म्हणटात न्हय की सोरो पितात त्या लोकांचे मागीर असायटीस जाता, म्हणजे लिव्हर फेल जाल्यार काय पोटान उदक जाता. हे पुलमान उदक कशा पद्दतीन जाता आनी वॉट आर द इटियोपॅथॉलॉजी ऑफ दीस? पुलमावन उदक जावपाक कारण म्हणल्यार एक चडशे जाता ते आमी कार्डियोजेनिक पल्मनरी इडिमा म्हणटात. चडशे कारण आसता हार्ट ताच्या खातीर. सो जेन्ना कसल्याय कारणांनी हार्ट वीक जाता किंवा आंगान उदकाचे अंश वाडटा, नॉर्मली कितें जाता की जे शुद्ध जाल्ले रगत आसता ते पुलमाव हार्टाक पावयता आनी हार्ट मागीर फुडल्या आंगाच्या दुसऱ्या भागाक पावयता. समज हार्टाचो पंपिंग व्यवस्थित ना जाल्यार हेच रगत फाटी डॅम अप जाता, फाटी रावता आनी हे पुलमावांत उदक म्हणून भरता. हे जेन्ना जाता हे एक्यूटली जाता, मागीर सडनली जाता. खंयच्याय पेशंटाक सडनली हार्ट अटॅक बी आयिल्ल्या पेशंटाक अशें जाल्लें आमी पळयता बरेच खेपे. सो ताच्या खातीर ट्रिटमेंट करून आमी तें उदक काडटा आनी दुसरी म्हटल्यार हार्टाचें फंक्शन इम्प्रूव करपाक उपाय करता. अच्छा, मागीर आमकां सर एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो, या दोतोर, हांव शेख मडगांव साकून उलयतां. आं, उलयात, विचारा. म्हाका आतां ते हेजे बद्दल सांगला न्ही, इनहेलराचे बद्दल सांगला. हय, ते इनहेलर खुबशे टायपचे येता. तातूंत स्टेरॉइड येता आनी अनस्टेरॉइड येता. साल्बुटामॉल येता आनी तुगेले ते फोराकोट म्हणून ताजे भितर ते स्टेरॉइड येता. आतां समज ते हांव अस्थमा पेशंट, म्हगेले एज 63. हांव तो फोराकोट घेता, पूण केन्ना केन्ना म्हगेलो अस्थमा एग्रिवेट जाता तेन्ना ते म्हाका फोराकोट 100 घेता हांव सद्या, 100 मिलीग्राम. ते म्हाका इफेक्ट जायना. आनी मुगेले अस्थमा पयलीं कितें जातालें, पयलीं मुगेले एक थंडी सिजन, रेनी सिजनाक एग्रिवेट जातालें. आतां सद्या कितें जाता, थ्रू आउट द इयर जाता कितें. आनी तें हांव कांय मेडिसीन चेंज करूं ना. ताजे बद्दल कितें दोतोर कितें म्हणटा? हां, डॉक्टर कितें म्हणटा सांगा म्हाका. सांग, तुमी लास्ट डॉक्टराक केन्ना मेळिल्ले तुमच्या, जाणें तुमकां हें वखद दिला? हांवें लास्ट इयर पळयल्ले आमगे डॉक्टर कोण तो मोलियो. हां, अच्छा, डॉक्टर मोलियो हांवें लास्ट पळयल्ले. हां, बरें आसा. एक वर्ष जाला.